विचारपाक जाय तांकां शिवाजी तुमचो देव जाल्यार नॅशनल हिरो आतां ताका नॅशनल हिरोच कर, देव कोण नाका. चिखलीचो फादर बॉलमॅक्स परेरा हांणी शर्मा सांगतना छत्रपती शिवाजी महाराजा आड विधान केल्ले. हे विशींचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर तशेंच हेर माध्यमांतल्यान बरोच गाजपाक लागिल्लो. ताच्या ह्या विधाना आड गोंयभरांतल्यान शिवप्रेमींनी निदर्शनाय केल्ली. तशेंच शुक्रारा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर फादराचेर गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी करून शिवप्रेमींनी खर आंदोलन केल्ले. आयज जो मुद्दो घेवन म्हणजे संपूर्ण गोंयभरच्यान जेन्ना भुरगे एका उल्याचेर शिवप्रेमी सगळ्यो संघटना ज्यो आसात त्यो गोंयभरच्यान जेन्ना वास्को पुलीस स्टेशना भायर आयल्यो, तुमची एकच डिमांड आशिल्ली की गोंयभर खुबश्यो कंप्लेनी जाल्यात फादर बॉलमॅक्स पेरेराचेर, खुबश्यो कंप्लेनी जाल्यात. परत एकदां सांगता, FIR आजुनूय एकूय लॉज जावं नाशिल्ली. ती आयज पयली FIR फादर बॉलमॅक्स पेरेराचेर वास्को पुलीस स्टेशनार हांगा लॉज जाल्ली आसा. कारण जे कृत्य तेणें केलां तें खूब घृणास्पद कृत्य जें तेणें आसा तें केलां आनी तेजेर जी FIR जावपाकच जाय आशिल्ली. हो आमचो डिमांड आशिल्लो. आमी जेन्ना डिमांड म्हणटात ती आमी हिंदू आनीक संघटने भितर बरयल्ल्या संविधानान आमी मान दिवन जेन्ना चलतात तेन्ना हो जो डिमांड आसा हो डिमांड जेन्ना आमचो फुलफील जाला आनी तेजेर पयलो स्टेप ऑफ एक्शन इज FIR जी तेजेर लॉज जाल्ली कडेन आसा. आमकां कायद्याचेर पुरेपूर विश्वास आसा. जेन्ना हें इन्वेस्टिगेशन जातलें, FIR जाल्या नंतर थोडोसो कालावधी इन्वेस्टिगेशनाक वता आनी त्या नंतर जो एक्शन जातलो तो आमकां मंजूर आसतलो. जर एक्शन जायना जाल्यार पुलीस प्रशासनाच्या अगेन्स्ट वचून परत मोर्चा हाडून पुलीस स्टेशनाच्या दारान एक्शन डिमांड करपाकूय आमी फाटीं रावचे ना. मागणी केल्ली आसा की ज्या फादर बॉलमॅक्सान आमचेर हिंदू धर्माची भावना दुखयल्ली आसा, त्याच बरोबर बाकीच्यांचे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर जे सगळ्यांचे भावना आदर जो आसा, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज संपूर्ण उभ्या हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत तसेच सगळ्यांचे पूर्ण जगाचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान जावन आसा. पूण अशा ह्यात फादर बॉलमॅक्सान ज्या पद्धतीन ताणें सगळ्यांची भावना दुखयल्ली आसा आणि त्या पद्धतीन जेन्ना सगळ्यांचे डिस्क्रिमिनेशन केल्लें जे आसा, ताणें भारताचो संविधानाचें उल्लंघन केल्लें आसा. त्या कायद्याच्या अंतर्गत ताका अटक करपाक जाय. जे IPC सेक्शन 295A, 153A आणि 151 आणि जे बाकीचे इतर कितें जे पुलीस डिपार्टमेंट जे करता ताका त्या कलमाच्या खाली ताका अरेस्ट करपाक जाय. फादर बॉलमॅक्स हाणें आपल्या विधानाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ घेतला अशें म्हूण सांगून आतां नमते घेतला. हांव शिवाजी महाराजाक मानता, ताच्या आड आपले कांयच वायट मत ना अशें फादर म्हणटा. छत्रपती शिवाजी महाराज हेका आमी सगळे एडमायर करता. सगळे म्हळ्यार आख्खो वर्ल्ड ताका एडमायर करता आनी आमी ताका एडमायर करता. कित्याक स्पेशली बिकॉज तेणें सगळ्यांक न्हू एकठांय करून दवरलें आनीक एकठांय केलें म्हणटा तेन्ना तेणें केन्ना धर्माचो फरक करूं ना. सो असले लिडर्स आयज आमकां जाय जे सगल्यांक एक करताय. आनी असल्या वेळार आतां हांव जेन्ना म्हजे परजे लागीं उलयतां, आय फावंड दॅट ओके अ सर्टन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी इज ट्रायंग टू आपूण तो आपणाचो देव आनी सो इन दॅट सेन्स हांव म्हजे परजेक सांगपाक सोदतालो. चोय आमी सगळे बाराबर येवपाक जाय आनीक छत्रपती शिवाजीन जें आतां इतलें बरें केल्लें आहा, इतले लोकांक बाराबर दवरलेलें आहा, आपल्याचे परजेक सांबाळलेलें आहा, आपणाचें राज्य सांबाळलेलें आहा, हेसलें आमी करपाक जाय आनी आमी ताका तेजेर रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी ऑफकोर्स आय एम अ आर्डंट फॉलोवर ऑर आर्डंट यू कॅन से एडमायर ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज फ्रॉम द टायम आय स्टडीड हिम इन माय हिस्ट्री लेसन्स. सो तेन्ना सावन हें आहा जाल्यार आय कॅन नेवर हॅव समथींग अगेन्स्ट हिम. ओके, बट ओनली पॉयंट दॅट आय वॉन्टेड टू मेक वीथ माय पीपल, आमी उलोवया कित्याक आतां थोडे जाण ताका आपणाचो देव असो म्हणटात, बट ही इज अ नॅशनल हिरो, ही इज अ वॉरियर आनी इम्पॉर्टंट थिंग इज द वन हू कनेक्टेड अस. सो ह्या सेन्सान हांवें म्हजे परजे कडेन उलयल्लें. आतां खंयच्यान सान तरी तो इल्लोसो कुडको काडून कोणें वायरल केलो, आय डोंट नो हू हॅज डन दॅट, बट आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथींग टू दोज पीपल. बट हें आतां म्हाका कळ्ळ्या उपरांत कालच्या दिसा की असलें हें जालां म्हूण आय इश्यूड अ स्टेटमेंट ऑफ डीप रिग्रेट. कित्याक ज्या मनशाक लागून आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय त्याच मनशाक, त्याच छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून आमी आतां हेज डिवायड जाता म्हणल्यार आय कूड नॉट टेक इट.
सो दॅट इज वाय आय मेड अ स्टेटमेंट. अदरवायज म्हाका प्रेस स्टेटमेंट बीन कोण येवना म्हाका. सो आय सेंट अ प्रेस स्टेटमेंट दॅट आय एक्सप्रेस माय डीप रिग्रेट फॉर दीस. जागे भाशेन जालां देखून. आतां तो स्टेटमेंट वाचल्या उपरांतूय बीन आय डोंट नो इफ तरी पूण कोणाचें जरी तर आतां काळीज दुखलोलें आहा बिकॉज ऑफ दॅट एंड सम सेंटिमेंट्स आर हर्ट, देन आय एम सॉरी अबाउट इट एंड इट शूड नॉट बी टेकन इन दॅट वे. गोंयचो धार्मीक एकचार पेड्ड्यार करपी तशेंच वादग्रस्त वातावरण तयार करपी आनी कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न तयार करपी आड खर कारवाय जातलीच अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. SP साऊथ आहा पयलीं व्हॅल्यूचेर आसा थंयसर. आमचो PI बाकीचे सगळे दे हँडल द सिच्युएशन कॉन्फिडंट आसा. बट वॉट इज लिगल एक्शन कितें आहा ती घेतले डिपार्टमेंट. वॉट इज द थिंग्स कायद्यान कितें आहा ती हें घेतले डिरेक्शन. कायद्यान ना कायदो कोणाचा. इतले मजगती छत्रपती शिवाजी महाराजा आड वादग्रस्त विधानां करून धर्मीक एकचार पेड्ड्यार करप्याचो यत्न करपी फादर बॉलमॅक्साचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी शिवप्रेमींनी केल्या. जर हे प्रकरण सादेपणान घेवन फादर बॉलमॅक्साक सूट दिली जाल्यार व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शिवप्रेमींनी ह्या वेळार सरकाराक दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.